प्रवीण बाय सगळो हांगासर लोक जमलेलो पळय रेवाड्या म्हाका सांग कित्याक लागून जमलो कितें इशू कितें हांगासर नमस्कार. प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. सांगपाक म्हणजे कितें, हांगासर एक स्कूल आहा गव्हर्मेंट आनी गांवच्या लोकांक हांगासर तांकां सांगले पयलीं की एक इलेक्ट्रीक पोल घालता म्हणून आनी तेजे खातीर लोक उगी रावले. पूण जशें तांकां कळपाक येयलें लोकांक की हांगासर रेजिडेंट एरिया आसा आनी ही जे टावर घालता पळय तो गव्हर्मेंट इस्कॉलाच्या प्रेमिसीन घालता तेंच्या कंपाउंडान. सो जेन्ना लोकांक कळ्ळें तेन्ना लोक हांगासरले भायर सरले आनी तुमी पळोवंक शकता गांवची भुरगीं जाणटी तरणी सगळे लोक भायर सरलेले आसा हांगासर आनी ते लोक अपोज करतात कित्याक ह्या टावराक नाका म्हणून हेल्थाक मार बसता. सो हेजेर तेंच्यांनी सरपंचाक मागीर तेंच्यांनी हेल्थान मागीर तुका डेप्युटी कलेक्टर PWD असिस्टंट इंजिनियर हांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट सगळ्यांक घातलेल्या लेटर तेंच्यांनी. ही लेटर हांगा आसा आमी तुमकां दाखयता परत फुडें. सो आतां तुमकां फुडें कितें आहा पळय ते लोक हांगासरले सांगतले लोकल्स तांकां जाय काय नाका. थँक्यू व्हेरी मच. आनी तूं सांग कितें म्हणटा ती. आमकां हिंगासर टावर नाका. खी आहल्यार जाता दुसरे सुवातेर पूण आमचे हिंगाचे सुवातेर नाका. कित्याक मेन म्हणजे हांगा बालवाडी आहा एक जाले आनी हांगा आमची भुरगीं हांगा इस्कॉलाक घातल्या कित्याक बरे हिंगासर शिकपी सर टिचर आहा आनी बरे पर्संटेज येता म्हणून आमी भुरग्यांक हिंगा इस्कॉलाक घातल्या. आनी ते आमकां हिंगासर टावर जाल्यार भुरग्यांक माल वयतले. ह्या वर्सा ओके फुडल्या वर्सा पर्संटेज देंवतली आनी त्या भुरग्यांक तर हिंगासर आमी काडले जाल्यार इस्कॉल बंद जातले एक जाले. दुसरे मेन म्हणल्यार आमची हांगासर घरा लागीं आहा कुशीक तेंकोन आहा जाणटी नेणटी हांगासर वॉकिंगाक येतात जॉगिंगाक येतात सकाळी फुडें आनी त्या भायर आतां सांजचे पळय भुरगीं हिंगासर येतले खेळपाक येतले फुटबॉल येतले अपुरबाचो ग्रावंड आहा म्हणून कोणूय हिंगा येता म्हणटूक आमकां हिंगासर त्या भुरग्यांक हिंगासर हे करून आमकां हिंगा टावर इतलो नाका सारकोच नाका म्हणजे नाका. बाकी खंय घातला आमकां तशें कांय ना तेचे खंय घाला पूण हिंगासर आमकां नाका. हांगासर घालच्या पयलीं तुमकां कळयलेलें आमकां तेणे कळयलेलें म्हाज्या फुड्यान तो येयल्लो तेणी म्हाका कितें सांगलेलें आपणाक रूम जाय आनी आमकां लायट जाय. हांवें त्या उतराक कितें सांगलें तुका रूम आनी लायट कोणी तुका दिला न्हू तिसो रूम आनी लायट घे कित्याक आमचे हिंगा कोणी आमची सगळी ahली घरां म्हटलें 25 प्रोग्रामाची ताका रूम आनी लायट आमचे मेवचे ना ना ते इस्कॉलान म्हटलें एका इस्कॉलान ते दिवचे ना मागीर दिवचे ना जाल्यार ही सुवात कशी तुमकां दिली कांय जालें ते काय रूम लायट कित्याक लागून जाय म्हणून सांगलेलें टावर घालता ना तेणी व्हडलो तो कितें फोकस घालता सांगले तो घालता सांगलेले. हांवें म्हटलं आमकां हिंगासर फोकस कोण आमकां सांगूंकूच ना म्हणलें कोणी तरी ना आमी घालता म्हणले तेन्ना लायट आनी रूम आपणाक जावो. हांवें म्हणलें हेड सरा कडसून तुमी घ्या तुमकां सुवात जी दिल्या ते लायट आनी हें दितले सांगलें ताका हांवें. तेन्ना आमकां गमलें तो ते लायटीचें हें घालता म्हणून. तेन्ना हांवें मागीर आमच्या शेजाऱ्याक कितें सांगलें बाबा हें जाता रे तेन्ना कितें फुडाकार म्हणून आमी तेच्या खातीर मागीर दुसरे दिसा पेपर करूंक स्टार्ट केले आमी ते ह्या गांवांत कितलीशीं घरां आहा तरी हिंगासर आतां आमी सायनी हाडल्या ते 90 सायनी आहात आनी त्या भायर आमच्या हांगासर घरां म्हाका 150 घरां आहा लागीं 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 आहात. सगळ्या वाठारांतली भुरगीं ह्या शाळेंत सगळी हांगासर बालवाडीची आहा इस्कॉलाची आहा आनी त्या भायर लागीं घातले कित्याक चड पयस बशीन येवंक वचूंक जाता भुरग्यांक हिंगा घातला बरो रिजल्ट येता म्हणून हिंगा घातला ते गेले. पंचायती तर्फे कितें रिस्पॉन्स पंचायती आमी लेटर दिल्ले आनी तेणी मागीर आमकां 2-3 दिसांनी ना सांगले आनी मागीर कित्याक म्हणल्यार आतां आमकां लेटर दिला स्टॉप ऑर्डर लेटर दिल्ले आहा ऑलरेडी आतां. पूण जेन्ना हांगासर घालच्या पयलीं पंचायती कळयलेलें तेंच्यांनी ना ना आमी तांकां विचारलेले एक टायम हेच घेतलेले न्हू तेणी हाल पंचायतीची हिंगा कांयच लागना ना म्हणून आनी खंयचीच हिंगा लागना खाली PWDचे कळयलेलें तेंच्यांनी की तेंच्या कंपाउंडान प्रॉपर्टीन सराक आमी विचारले सगळेच जाण आमी गेलो सराक विचारले कितें बाबा तुजें कितें ऑब्जेक्शन आहा तेणें म्हणलें आपणाक फक्त सांगलें ते गेट उक्ती दवर सांगलें बाकीच्या आपणाक कांय सांगूंक ना. ती येता तेन्ना तुमी गेट उक्ती दवरा केन्ना येयले ते गेट उक्ती दवरा. कोणी सांगलेलें ताका खंय तो कोण तो येयल्लो तो कोण रे तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जी हांगासर टिचरी आहा तांकां काय कळना की कित्याक लागून गेट ओपन कर म्हणटा कितें ते येतले बांदूंक पूण ते तेंच्या वयरसून येयला सांगलें आमकां तेचें कांयच वळ ना तितून. हेड सरांनी सांगलें ना म्हणून टिचरीन सांगलें आमकां हितून कांयच मॅटर करूं नाका तुमी कांयच करूं शकना आनी निदान आमकां कितें सांगलें तेंचेर खाली गेट उक्ती दवर ते येतले केन्ना ते काम करतले वयतले. तुमची सगळ्यांची मागणी आतां कितें आहा आतां आमकां हिंगासर नाका ठीक घाला पूण नाका तो नाका टावर नाका न्हू आमकां ह्या जाग्यार नाका ज्या जाग्यार ह्या जाग्यार कितें आहा भुरगे हांगासर एकूच आमकां एक असो हें आहा की जे स्कूल आमच्या हांगासर आहा हे 100% हांगा रिजल्ट दिता गेली कितकीशीं वर्सां आनी भुरगे सर सारके हांगासर
रात दीस हांगासर खेळटा. एकूच ग्रावंड आमच्या रेवाड्यान असो की ज्या जाग्याचेर खुबशे टुर्नामेंट जाता आनी हे टुर्नामेंट जाल्या कारणान आमकां दिसता की आमचे भुरगे हांगा खेळटात आनी तांकां जर हो टावर जर देगेक येयलो ह्या पावसाच्या सिजनान फुटबॉल खेळटा रेंजीचो खुबसो परिणाम जावं शकता. आमकां खबर आहा टॅक्निकली पूण आमी जाणा आयज डिजिटलायझेशन जाला सगळें जाला पूण ज्या जाग्यार मेळना न्हू रेंज थंयसर सरकारान घालचो. आमी काय म्हणना आयज अशी गोश्ट तुमकां सांगपाक आसा की ज्या जाग्यार कोणाक रेंज मेळना न्हू ते भुरगे हांगासर ग्रावंडार येतात आनी बसतात. कित्याक हांगा रेंज बरी मेळटा नो प्रॉब्लम कांयच ना आमकां सुद्दां रेंज बरी गावता. पूण हांव कितें म्हणटा सरकारान मागता की ज्या जाग्यार मेळना न्हू थंयसर तेंच्यांनी अवश्य घालचो. आमकां टावरा बद्दल अपोज ना पूण ह्या हांगासर ना इतके क्लोज 50 मिटराचेर आमची घरां आहा. भुरगीं हांगासर खेळटात मॉर्निंग वॉकाक लोक येतात फुटबॉल खेळटात. बालवाडी आहा हायस्कूल आहा मात तरी चिंतूंक जाय न्हू की आमी अपोज करिना. अपोज फक्त आमचो फक्त की हांगासर नाका ह्या जाग्यार नाका. तुमकां कितें दिसता हो जो टावर आहा जशें तुमी आतां म्हटलें की हांगासर बरी रेंज येता सगळ्यांक बरी रेंज मेळटा भुरगीं हांगासर येतात रेंजीक लागून जर हांगासर बरी रेंज येता तर तुमकां कितें दिसता हेच्या फाटल्यान आनी कितें कारण आसतलें हो जो टावर घालता तो खंयच्या तरी आनी खंयच्या ऑथॉरिटी खातीर घालता तुमच्या गांवच्या लोकां खातीर घालना अशें कितें मे बी असू शकता आमी काय म्हणिना. आमकां दिसता की अशें कितें स्कूल बंद पडचें अशें दिसता हेका लागून टावर घातला कसो दिसता आमकां. तेंच्यांनी कोणाकूच कन्सल्ट करूंक ना. लोकांक वांगडा कन्सल्ट करूंक जाय आसलें न्हू. खंयच्या ऑथॉरिटीन करतना लोकांक कन्सल्ट करूंक जाय पंचायतीक कन्सल्ट करपाक जाय. इवन पंचायती सुद्धा काय इन्फॉर्मेशन ना विश्वासान कोणाक घेवंक ना जाल्यार आमी कित्याक रावतले. एकठांय घाले काल आमी आतां इवन ते कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां आफयलो आमकां टॅक्निकल तूं जर घालता न्हू हांगासर टॅक्निकली तूं आमकां सांग टेक्निशियनाक घेवन सांगलें आमी. आयज आमचो सड्डे आपूण येवं शकना पूण हे काम जेन्ना चालू आसलें तेन्ना शेनवारचे आयतार सुद्दां काम काम करी करताले. आसलें. सेकंड थिंग गव्हर्मेंटाच्या थ्रू जर ते येतात जाल्यार हांव म्हणटा की गव्हर्मेंटाचें प्रोटेक्शन तेंच्यानी अवश्य घेवचें. हांगासर ते बाउन्सर घेवन येतात 2-2 गाडयो तेंचे बाउन्सर असतात. कित्या खातीर हांव मागता की गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आले तेंच्यांनी अवश्य पुलीस प्रोटेक्शन घेवचें. बाउन्सरांक कित्याक हाडूंक जाय बाउन्सर कित्या खातीर हाडटा मे बी आतां कशें आमी काय आतां आमी ते सांगूं शकना न्हू ते पयलींच आपले सगळे मटेरियल रेडी करून दवरतात अशें आसूं शकता. खंयच्या कंपनीची बाउन्सर येता तेंची नांव प्रायव्हेट फोर्स प्रायव्हेट गाडी आसता. सेक्युरिटी फोर्स कितें आसता तेंचे थंड फोर्स थंड फोर्स. आयज तुम्ही सगळ्या गावचो लोक हांगा एकठांय जाल्लो आहा पंच व सरपंचाक ह्या बद्दल तुम्ही कळयलेले ते खंय तरी पंच आमच्या आता श्रीकांत मांद्रेकर आहा तेणी आमकां खुबसो सपोर्ट केल्लो आहा. सगळे कडेन जे जे जाग्यार ऑथॉरिटीच्या जाग्यार आमी वयता थंयसर तेणे आमच्या कडेन येयल्लो आहा. तेणे आमकां हेल्प केल्ली आहा. पंचायतीन आमकां स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आहा की हें काम स्टॉप जावचें म्हणून. आतां फुडलो निर्णय आमी फक्त आतां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीसून आमकां कांय रिस्पॉन्स गावना म्हणून आमकां हो आतां निर्णय घेवचो पडलो की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां बाबा आमकां सरकारान बंद करपाचो गव्हर्मेंटाक कळपाक जाय कित्याक नाका म्हणटा आमी नाका अशें म्हणिना आमच्या ह्या जाग्यार नाका कित्याक गरज नासतना हांगासर कित्याक जाय ज्या जाग्यार मेळना रेंज थंयसर अवश्य तुमी घाला. तुमच्या काय रिक्वायरमेंट ना तुम्ही काय कोणी दिवंक ना. आमी काय दिवंक ना. एज अ पंच मेंबर ह्या गावचे तुम्ही कितें म्हणून सोदता हेचेर जेन्ना लोकांक नाका न्हू हांगा टॉवर तेन्ना कोणाकूच नाका आसता तो खंयसरूय तुमी घालात पूण ह्या प्रिमिसीन आमच्या गव्हर्मेंट तेंच्यांनी हें केलां खंयच्या इस्कॉला कडेन इस्कॉलाची भुरगीं आहा थंय बालवाडी थंय ल्हान भुरगीं येतात पूण हेचो इफेक्ट तेंचेर वचूंक शकता. सकाळचे तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे सकाळचे जॉगिंगेक येतात वॉकिंगेक येतात परतून सांजचे भुरगे खेळटात हांगा टुर्नामेंट हर तरेचो जाता थंयसर दनपारचे क्लासी आसता. म्हाका दिसता की हो टावर लोकांक जावत पूण हांगा इतक्या लागीं नाका लोकेलिटीन नाका आनी खंयसरूय घालचो तो 50 मिटरान ती घरां आसा पळय सायड दिसतली तुमकां कळटा पूण त्या 50 मिटरान ही सगळीं घरां जॉयन आहा तांकांय कितें खंय तरी इफेक्ट जावंक शकता. म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की हो टावर हांगा नाका बाकी खंयसरूय घालचो. वयल्यान पंचायतीन तांकां स्टॉप ऑर्डर काडलेली आसा म्हणून आतां तेंच्यांनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तें काम ग्रावंडाच्या लेवलीक पावयल्लें आसा आनी ते कशें ते रात दीस येताले तेन्ना सकाळीं संकूत येताले कोणी येवच्या टायमार तांकां मेवच्या टायमार कितें करताले ते नासताले थंयसर. आनी हेच्या पयलीं आमी रिपोर्टर हाडलेले तेन्नाय आमचो बोवाळ जाल्लो हांगा आनी स्टॉप कर म्हणून सांगलेलें पूण तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की जे पर्यंत स्टे हाडिना तो पर्यंत हें करिना. पूण आमी जेन्ना पळय हें केलां पंचायतीसून तांकां स्टे हाडल्या म्हणजे स्टॉप ऑर्डर दिल्या थंयसून ना ते ना तेंच्यांनी बेस कोड तयार केलो आपले बेस तयार करून दवरलेली आहा तेंच्यांनी. एज अ पंच मेंबर तुम्ही जेन्ना पंचायती तर्फे सरपंच तर्फे जेन्ना स्टॉप ऑर्डर काढली तरी काम चालूच आसा. जर म्हाका सांगा हे काम चालूच उरले जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप गांवच्या लोकां वांगडा कितें आसतले
लोकांक लागून आमी आसात न्हू लोकांक जर जेन्ना चालू म्हणले हे काम जाल्यार तुमचे स्टेप फुडें कितें आसतले? फुडाकार असतो तुमचो फुडाकार जो आमी हेल्प करूंकूच जाय न्हू लोकांक नाका म्हणटून हांगा आमी व्हडलेशें हें करचें ना न्हू खंय घाला म्हणटा आमी आमकां लोकांनी ऑलरेडी सांगलेलें आहा डिसायड केल्लें आहा इतल्या तरी देगेक नाका खंयसरूय मातसो पयस व्हरा हांगा लागीं नाका लागीं नाका बाय हांव सुजाना डिसूजा एक सोशल वर्कर जेन्ना म्हाका गमलें की हांगा टावर बांदतात म्हणून म्हाका शिडूक रावचें पडलें हांव इंटरनेटाचेर गेली तेन्ना हिंदुस्तान टायमाचो एक आर्टिकल वाचलो जंय बरयलेलें आसा की गायडलायन्स अकॉर्डिंग टू WHO इंडियाय पाडिना आनी आमचो गोंयचो सरकारूय पाडिना कित्याक हो एकूय टावर होय आमचो मोबायल एक टावर हांगासून सिग्नल टाराक वयता आनी आमी जर हो टावर पयस दवरूंक जाय ते एक आनी तोय टावर पयस दवरूंक जाय हो आमच्या घरा लागीं नाका देखून आमची ही हेल्थाकूच न्हू तो पडलो जाल्यार अदिकूय माल आमचे कन्स्ट्रक्शन इतले बरें आसून आमचे बिल्डिंगान पडटात आमचे ब्रिजय पडटात जाल्यार टावर पडोन कितले लोकांक माल जावंक शकता इतलेंच म्हजें म्हणणें ह्यो आमकां नाका कित्याक आमकां रेंज आहा आमकां जाय BSNLाची सगल्यांक तांणी हें दिलां ब्रॉडबँड दिला ब्रॉडबँड आसा फायबर ऑप्टीक आहा पूण ते सारकें चलना कित्याक तांकां टावराचें जाय तांकां हें बंद उडोवंक जाय फायबर ऑप्टीक केन्ना केन्ना हें कन्स्ट्रक्शन रोड कन्स्ट्रक्शनाक लागून तें बंद उडयतात आनी लोकांक मागीर मोबायल उजार करचोच पडटा देखून आमी सांगता तुमच्यो दुसऱ्यो BSNL लँडलायन वा फायबर ऑप्टीक तेंचे मालूच जायना हेचे तरी आमकां माल जावंक शकता कित्याक आमी मोबायल कानार लायलो म्हणटच आमच्या मेंदूकूय माल जावंक शकता रेडिएशन देखून तेय रेडिएशन आनी हेय रेडिएशन म्हणल्यार आमचे मेंदू जातले कितें तर आमकां दिसता आमी शिडूक रावंक जाय भुरग्यांकूय सांगात चड मोबायल वापरी नाकात आनी वापरूंकूच पडटा जाल्यार 2 मिनीट तुमचें काम करात आनी सोडात तो न्हिदोन राव घेवन बसनाकात कित्याक हे टावरांतल्यान आमच्या मोबायलाक पावर येता आनी तो पावर आमकां लागता प्लीज तर इतलेंच म्हजें म्हणणें तो टावर हांगा नाका कित्याक आमची ल्हान ल्हान घरां आहा गरिबाच्या घरा लागीं हो टावर येता देखून म्हाका अदीक दूख लागता तुमी तो श्रीमंताच्या इतल्या गांवांत घालूंक ना आमच्या गरिबाच्या गांवांत 2 हांगा 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो लोक रावता आनी तेंचे मदीन तुमी हो टावर घातला देखून म्हाका अदीक दूख लागली इतलेंच म्हजें म्हणणें तुमी आयकात कित्याक खंयच्यानूय ऑर्डर येयल्या म्हूण आयकलां हांवें आमकां पॉलिसी ऑर्डर येयल्या आनी ती पॉलिसी ऑर्डरी प्रमाणे आमी करता कोण पॉलिसी ऑर्डर काडटा सरकार न्हू आनी सरकार कोण आमी न्हू तर हें कशें जावंक शकता ओके हो आता टावर आहा पळय रेवाडा आहा पळय हो टावर सेकंड टावर रेवाडचो पण हेच्या पयलीं एक टावर रेवाडा आहा आनी दुसरो ह्याच बॉर्डरीन दुसरो टावर आहा तेन्ना ह्या गांवांत दुसरो टावर कित्याक दुसरो टावर आमकां नाका न्हू दुसरो टावर आमकां ना दुसरो टावर जर जावो दुसऱ्या लोकांक जावो म्हणजे आमचे दुसरे गांव आहा पळय शेजारी त्या गांवांक जावो जाल्यार तेंचे थंय घालपाचो टावर हो हांगा गव्हर्मेंट हांगा घालपाचो टावर न्हू आमी कितें आमी गरीब लोक आसले गरिबांची घरां आसल्या कारणान गव्हर्मेंटान हांगा तांकां टावराक परमिशन दिला आनी दुसऱ्या जाग्यार तेंच्या गांवांनी जेन्ना टावर येयल्लो पळय तेन्ना लोकांनी अपोज केला आनी हांगा जेन्ना आतां इस्कॉला कडेन हें आहा तेंचीच भुरगीं इस्कॉलान शिकोवंक येता तर ते लोक कित्याक हांगा आमकां हें येनात त्या वाड्यार लोक कित्याक हांगा येनात किंवा हांगा आमची भुरगीं शिकतात तर ते आपली भुरग्यांक प्रायवेट इस्कॉलान घालतले आनी गरीबाची भुरगीं ह्या इस्कॉलान गव्हर्मेंटान शिकपाची अशें आहा तेतून लोक येवंक जाय न्हू शेजाराचे बाकीचे दुसरे गांवचे इस्कॉल आसल्या कारणान 2 पंचायतीचे गांव 2 पंचायतीचे लोक कितलो वाडो येवंक जाय हांगासर हांगा अपोज करपाक ते कित्याक येवंक शकत ना तांकां जर नेटवर्क जावं तेंचेर आपल्या गांवांत आपल्या वाड्यार घेवपाचो नेटवर्काचो टावर घेवपाचो इतलें सांगता हांव आमदाराक तुमी कळयला ह्या बद्दल आमदाराक कळ्ळें आमदार आपण काय करूं शकना म्हणटा हितून तुम्ही खंय तरी कंप्लेन वगैरे घातले आमी सगळे कंप्लेंटी घातलेले आहा न्हू PWDक दिलेले आहा परतून आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिलें परत आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिलें डायरेक्टराक दिलें सगळे आमी कंप्लेंट दिलेले ते म्हणटा आमी काय करूं शकना म्हणटा आमचे हात बांधलेले आहा की गव्हर्मेंटानूच जर हे पास केलेले आहा जाल्यार आमी कशें कितें करूं शकता ते म्हणटात गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट दिवंक जायना आसलें न्हू हें कित्याक दिलां हें लोक आमकां त्रासान घालपाक दिला
की आमचे कोण नाम आमकां दिला आमी कितें आमी झगडो शकना म्हणून दिला गव्हर्मेंटान काय म्हणटा हांव. तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतलें? आमचे पावला की आमकां हो नाका टावर, हांगा टावर नाका, आमकां टावर जावं पण आमच्या गांवा पासून पयस घालपाचो टावर. आम्ही मीडिया थ्रू आता एकूच सांगू सोदता की बाबा आमकां नाका ते तेंच्यांनी सजभोवपाचें कित्याक नाका ते आमी इतलीच मागणी. येतले तेन्ना आमी काम करूंक दिवचे ना तेजें. हें आमचो ठाम निश्चय आहा. कशेंच आमी काम करूंक दिवचे ना. आमी सबंद दीस जाय जाल्यार आमी काम आनी आपणाचें हें सोडून आमी हांगा रावतले काम करपाक सांबाळपाक. पूण आमी हांगासर हो टावर उबो करूंक दिवचो ना. कित्याक बाकीचो लोक येवन नाल्यार ना, कित्याक ही इतकी गोश्ट आहा की हें आमकां त्रासदायक आहा. सो आमी आतां आमची एक एज जाल्लेली आहा. सो आमी म्हणिना की भुरगीं आहात की फाल्यां व्हडली जावन हांगासर जी एड्युकेशनल जी बरी शिकतात पळय तेंच्या तकलेर जो कितें इफेक्ट जातलो पळय वो तेंच्यांनी समजपाचो. हें मेळटा म्हणून खंयसर उबें करप हें सारकें न्हू. आमी म्हणटा करा पूण तें एक प्रॉपर जाग्याचेर करूंक जाय न्हू. की खंयसर मेळ्ळा तेणी उबो केलो तो कोण विचारपण नासतलो अहें ना. आमी विचारपी आसतले आनी आमी जर इन केस गरज पडली आमी रातीन दीस थंय बसलेले आसतले. कोणी येवन येता ते येवन आनी काम करून दाखय न्ही आमकां. आमी समर्थ आहात सर हाडोवपा खातीर. उलोवपाक कितें उलोवपाक अरे तुमकां नाका तुका जाल्लो जाय जाल्यार सांग. उलया मरे सगळ्यांनी आमचो आता ह्या टावराक ओपोज आहा तेन्ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार करपाचो व्हरचो आनी तेंच्यांनी अवश्य करचो. हांगा आमी कसोच करपाक दिवचे ना. धाकटी बालवाडीची भुरगीं हांगा सगळे भुरगे खेळटा हांगा. आमी सगळे हांगा राती सांगत आसता हांगा जॉगिंग करप सगळे आमच्या भुरग्यांनी आमचे जाल्लेले फुडल्या भुरग्यांक लागून फुडल्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. आमी ते फुडले भुरगे कितें म्हणटले की आमी जर आयज ओपोज करूंक ना तर फुडले भुरगे कितें म्हणटले आमच्या जाणट्याने कांयच करूंक नासले आमकां त्रासान फोंडान घातले म्हणटले भुरगे म्हणटली आमकां फोंडान घातले म्हणटले की हे टावरा पासून आयज आमी हांगा मरता म्हणटले आमची जिवाक कितें जाता पळय ते आमी भोगता म्हणटले की आमच्या जे बापायनी आहा पळय हें करून दवरले तेन्ना तर विरोध केल्लो जाल्यार आयज जावचो नासलो टावर अशी त्या टायमार म्हणटली. आनी जालो जाल्यार परत आनी कितें काडचें ना हे. तेन्ना हे आमकां आमचो विरोध आहा तेन्ना आमकां टावर हांगा नाका. पण टावर खंय तरी पयस घालपाचो. गव्हर्मेंटान ताका घालूंक जागा आपली दिवपाची खंय तरी दुसऱ्या कडेन जागा दिवपाची हांगा दिवपाची न्हू जागा इस्कॉलाच्या जागे भितर इतलें सांगता हांव. आणि कोण तुझ्या उलयात तुम्ही आई कितें म्हणटा तू आई कितें म्हणटा की टावर आनी आमकां इतर नाका. आमचो हे जाताले आमकां हेका जायो अशें. ह्यो आतां आमी पळयता आमी बीजेपी सरकार म्हणटा आमीच निवडून दिला हेका निवडून दिला नाका. कितें म्हणून हे करता काय कळना आमकां लोकांक खंय कित्याक खेळटा म्हणून. ह्यो आतां सगळ्या गव्हर्मेंट स्कॉलांनी तेंच्यांनी हे केला घातलेलो आहा पूण सगळ्या लोकांनी ओपोज केला तेका. कित्याक म्हणून हे करता ह्यो ते आमकां लोकांक कळना हेजे कित्याक ह्यो सरकार हो कित्याक उठला हो लोकांच्या हेज्या फुडें म्हणून. तेत मातशें हेणे लक्ष घालपाचो हे हांव म्हणटा MLAन जावं हे न्ही CMान. आनी कोण फुडें सारखे कायद्याचे कितें उलोवंक ते उलय तूं तुका उलोवपाक काय न्हू न्हू आमकां नाका म्हणजे नाका आमी सांगला न्हू. आमची भुरगीं आहा ल्हान भुरगे आहा जाणटे आहा कोण बरे नासले भुरगे आहा ते जाणटे आहा कोण बरे नासले तांकां फाल्यां कळ्ळें जाल्यार कोण पळयता हे टावेरकार पळयतले आमकां कोण पळोवचा सरकार येवचो ना. तेन्ना आमी म्हणटा कितें की आमकां हांगासर नाका म्हणजे नाका आनी तुमी खंय गेला हांगासर नाकात. आनी इतके लोक कोण सायनी दिना तुज्या घरा कडेन सुद्दां आमी वचोन तेंच्या कडेन सायनी घेवपी परते केस हे नाका म्हणजे नाका आमकां. आनी फुडें कोण चडला म्हणून घालूच म्हणून सांगला न्हू तेका आमी इचरो येता आमच्यान इचरो येता बाबा तूं हेका कित्याक घेता तुका कितें तेंच्यांनी कमिशन दिलां कित्याक तरी दिला तुज्या कडेन पोटली तुका दिवपाक पयशे म्हणून तूं घाल म्हणटा तो अशें आमच्यान इचरो. पूण आमचे इतके वाडे वयल्याचे आमकां लोकांचे आहा की आमकां नाका. इतकी घरां जी आहा ल्हान भुरगीं आहा ल्हान भुरगीं आनी कोण जाणटे आहा मनीस आहा तांकां कितें जावंक शकता पूण आमकां नाका. ती उलयता पण फाटल्यान तुज्या आंटी उलय तुमी तुला सांग उलय घे सांग आता फक्त लेडीज ना तू सांग आंटी कितें म्हणून आमकां हांगा इतलो टावर नाका. म्हाजें घर लागीं हा आनी म्हाका इतलो टावर नाका. व्हिडिओ
आमचो अध्यक्ष येयलो ना त्या दिवशी तुमचे आमच्या स्कूलचो अध्यक्ष येयलो पॅरेंट्स पीटीआय मेंबर पीटीआयचा मेंबर अध्यक्ष अध्यक्ष इस्कॉलाचो वो आमच्या स्कुलाचो हांगासर अध्यक्ष सो ताका थोडी म्हायती दिवनी आमकां कितें कशें कितें हांव म्हणटा कितें आतां इस्कॉल आसा न्हू ते प्लेसीक फाल्यां काही भुरगे जशे आसता तांकां तकलेक मारू आसता आनी कितें रेंज मेळना बरोबर आहा मानता इतले प्लेसी आतां आहा न्हू ओपन तो व्हरून घाला न्हू परत ही घरां आसा आनी कितें आसा फाल्यां प्रेग्नेंट बायल आसता तांकां प्रॉब्लेम जाता काय ना रेडिएशन सगळ्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक जाल्ल्या सगळ्यांक भुरग्यांक जाता न्हू आनीक प्लेसी पडलेल्या हीच प्लेस तुमकां हें जाली पूण तुमकां कोण येयलो अप्रोच करपाक एप्रेस आमकां केल्ली पयली डायरेक्टर आमी इस्कॉला थोडी गेल्ले पूण तेंच्यानी एक्शन घेवंक ना वयरसून ऑर्डर हाडल्या की 5 सालां हेका कोण आडोवंक शकना अशें म्हणून एप्लिकेशन दिलां तिचे कडेन दिल्लें हांवें ते दिसा ते एप्लिकेशन आहा तुमचे कडेन हांवें सरा कडसून घेवन तेंचे कडेन दिल्या ओके आतां चावी उगडी बीन दवर म्हणून कोण सांगलें? तो कोण तरी त्यांचो ऑफिसर आसलो एक साथ म्हणून आमकां नाका नाका आमकां टावर नाका रे एक कोण पळयता तितक्यानी हेचेर एक्शन घेवचे आणि तो बंद करून उडोवचो तुमकां सांगा टावर जागा नाका सरकारान सांग तेंचे मेळना त्या व्हरून घालचो आमकां कोणा प्रवीण ह्या माध्यमातून तुम्ही आमच्या गोयच्या सीएमाक कितें मेसेज दिवंक सोदता गोंयच्या सीएमाक हांव मेसेज एकूच दिवंक सोदता की सीएम जो आहा तो लोकांक लागून आमचे सेवेक लागून सो ताका लागून तो सीएम जाल्लो आसा सो ते म्हाका जर लोक जर खुश ना जाल्यार थंय घालून टावर बीन कांय फायदो ना सो ताका लागून लोकांक खुश करपाक लागून हें काम करपाक जाय जो टावर आहे हाय रेडिएशन हितून भुरगीं जाणटी जावं तुका प्रेग्नेंट बायल जशें म्हटलां तशें सगळ्या लोकांक त्रास जाता सो टावर हो गरजेचो आसा आयच्या समाजान ना न्हू पूण जी घरां लागीं आसा लोकेलिटी आहा स्कॉल आसा बालवाडी आसा जे ल्हान भुरगे येता थंय गरज ना सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागता की हो व्हिडिओ जसो पावलो म्हणून लोकांची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून घेवपाची आनी टावर इमिजिएटली खंय दुसरे शिफ्टिंग करपाचो लोक अपोज करिना शिफ्टिंग कर म्हणटा थँक्यू सरकार कळकळीची विनंती आहा की आमकां हांगा टावर आमचो येयला पळय तो बंद करचो हे कळकळीची विनंती आहा बीजेपी सरकारा कडेन आमची तशें गांवकारांची माझे एक तळेत म्हणणें आहा की हांगर तुका हो ग्रावंड आहा जेन्ना हांगर यूथ भुरगे खेळटा कळ्ळें तुका ह्या ग्रावंडाचेर टावर घालपाचो न्हू
त्यांनी आनी खसरूय व्हरान घालपाचो हे ग्राउंडाचे टावर केन्नाच घालपाचो न्हू हांवूय हो सीएमा कडेन हे रिक्वेस्ट करता की हांगा आनी खेळपाक आनी जागो ना कळ्ळें तुका भुरग्यांक तशेंच हे ग्राउंडाचेर तेणी टावर घालपाचो न्हू हेणी खंय व्हरान शिफ्ट करपाचो आनी स्कुलाचो ग्राउंड तो कळ्ळें हे सीएमान मातशें नोट करून घेवपाचें